येणावळीचो स्त्रोत मतीत घेतलो जाल्यार फुडाराक गोंय राज्याक रीण घेवपाची पाळी येवची ना असो विश्वास मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें उक्तायला। उदका स्त्रोत खात्या वतीन साळ गांवांतल्या शापोरा न्हंयचेर बार्ज आनी 250 MLD रॉ वॉटर सप्लाय पंपिंग स्टेशन प्रकल्पाची बुनयाद घातले उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। 350 रुपया कोटी खर्च करून हो प्रकल्प उबारतले। ह्या सुवाळ्याक उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकार, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आमदार प्रवीण आर्लेकर, उदका स्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हो सरकार शिक्षण खात्यांत फक्त नव्यो येवजण्यो चालीक लायता, मात ताचो लाव कोणाकूच जाताना दिश्टी पडना अशें मत गोवा फॉरवर्डाच्या दिलीप प्रभुदेसायान उक्तायलें। ह्यो स्किमी न्हय तर हो स्कॅम आसा, कारण मुखेलमंत्री गुरुदक्षिणा येवजण हाचो खंयच्याच शिक्षकांक आजून मेरेन लाव जाल्लो ना अशें दिलीपान ह्या वेळार सांगलें। हो सरकार शिक्षण खात्यांत फक्त नव्यो येवजण्यो हाडटा, मात ताचो लाव मात्र कोणाकूच जाताना दिश्टी पडना अशें मत गोवा फॉरवर्डाच्या दिलीप प्रभुदेसायान उक्तायलां। ह्यो स्किमी न्हय तर ह्यो सगळो स्कॅम आसा अशें ताचें म्हणणें आसा। मोळ शिरभाट मायणा वाठारांत कालवड बांदिल्ल्यान फाटलो 1 म्हयनो शिरभाटच्या लोकांक सारकें नळाक उदक येना। लोकांचे उदका खातीर वळवळे जाल्यात। ह्या खातीर शिरभाटचे लोक बरेच तिडकल्यात। दर दिसा नळाक उदक सारकें येना हे खातीर जिल्लो अधिकाऱ्या वांगडा शिरभाटचे लोक फातोर्डेच्या भौशीक बांदकाम अभियंत्यांक मेळून फातोर्डेच्या वेळार ते गेले। ह्या संदर्भात तांच्यांनी चर्चा केली। मुखेलमंत्र्यान आनी भौशीक बांदकाम मंत्र्यान बेगोबेग लक्ष दिवन हो उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी मायण्याच्या लोकांनी केला। ₹10 लाख मोडून कलांगूट नायकवाड्यार भितरल्या रस्त्याचेर पेवर्स बसोवपाचें काम हातांत घेतलां। ह्या रस्त्या वयल्यान लोक चर्चेन तशेंच वॉकाक वतात। तांकां हो रस्तो उपयोगाचो थारतलो अशी माहिती उपसरपंच गीता परब हाणें दिल्या। फाटलीं कितलींशींच वर्सां हो रस्तो जावचो अशी लोकांची मागणी आशिल्ली आनी आयज ह्या कामाचो शुभारंभ करून पेवर्स बसोवपाक घेतल्या। दक्षिण गोंयच्या शेक मालकांक डॅमो खातीर STP प्रकल्प हाडला। दर्यावेळेर घाणयारें उदक सोडपाक त्रास जाताले। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी सरकारान कायमस्वरुपी ह्या उदका खातीर कितें तरी उपाय सुचोवचो अशेंय सांगिल्लें। ह्या खातीर चायनांतल्यान दक्षिण गोंयच्या शेक मालकांनी STP प्रकल्प हाडला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हाचो डॅमो करतले अशी माहिती गोंयचो शेक अध्यक्ष क्रूज कार्दोझोन दिल्या। म्हापशेच्या मिलाग्रीस फेस्ताच्या निमतान अलंकार थिएटराच्या वाठारांत
10 मंचुरियनाची दुकाना कडेन अन्न आनी वखदां प्रकरणाचो परवानो नाशिल्ल्यान सोमारा सांजे वेळार पालिकेन ही दुकानां काडली। मिलाग्रीस फेस्ताच्या निमतान रस्त्याचेर फेरयेच्या वाठारांत ही दुकानां थाटिल्ली। तशेंच दुकानांनी नितळसाण दवरूंक नाशिल्ल्यान पालिका कर्मचाऱ्यांनी ती दुकानां काडून उडयली। मिलाग्रीस फेस्ताच्या निमतान म्हापशा हांगासर अलंकार थिएटराच्या वाठारांत 10 मंचुरियन दुकानां आशिल्लीं। त्यांच्या कडेन अन्न आनी वखदां प्राधिकरणाचो परवानो नाशिल्ल्यान सोमारा सांजेच्या वेळार पालिकेन ही दुकानां काडून उडयली। मिलाग्रीस फेस्ताच्या निमतान रस्त्याचेर फेरयेच्या वाठारांत ही दुकानां थाटिल्ली। तशेंच दुकानांनी नितळसाण दवरूंक नाशिल्ल्यान पालिका कर्मचाऱ्यांनी ही दुकानां काडून उडयली। सोमारा शिगांवच्या सातेरी देवळात दिवजोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो। 11व्या वर्धापन दिसाच्या निमतान हो दिवजोत्सव हांगाची बायलां व्हडा भक्ती भावनेन मनयतात। दिवजा ही ह्या वाठारांतलें एक प्रतीक जावन आसा। फकत हिंदू धर्माचेच न्हय तर दुसऱ्या धर्माचेय लोक ह्या दिवजोत्सवाक हाजेरी लायतात अशें देवळाचे अध्यक्ष नरेश शिवगांकर हांणी सांगलें। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री लयराय देवीची होमखणाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयली। सोमारा मध्यान रात्री होमखण पेटयले उपरांत फांतोडेचेर धोण भक्तगणांच्या अग्निदिव्याक सुरवात जाली। लयराय माता की जय असो जयघोश करीत धोण भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले। अग्निदिव्य पळोवपाक भक्तांचो महापूर लोटिल्लो। मंगळारा आशवे मांद्रेच्या भूमिका स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब हांणी आशव्या दर्यादेगेचेर वचून नितळसाण मोहीम राबयली। त्या वेळार हॉटेलांतले सगळे बुरशें उदक दर्यांत सोडिल्ले तांच्या नजरेक आयले, पूण तांकां विचारल्यार ते स्विमींग पुलाचें उदक सोडलां अशें सांगून फट मारली। देखून भूमिका स्पोर्ट्स अँड कल्चर क्लबाचे अध्यक्ष विनीत सावंत हांणी ह्या विशीं कागाळ नोंद केल्या। गोवा स्कूल ऑफ ओकिनावा मार्शल आर्ट्स हांणी 2023ची कराटे सर्त आयोजीत केल्या। फोंड्याच्या इंडोर स्टेडियमांत 6 आनी 7 मे अशे 2 दीस ही कराटे सर्त जातली। ह्या सर्तीचें उक्तावण कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जातले। फोंड्या मालात आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावची अशी मागणी आयोजकांनी केल्या। गोवा स्कूल ऑफ ओकिनावा मार्शल आर्ट्स हांणी 2023ची कराटे सर्त फोंड्या हांगासर आयोजीत केल्या। फोंड्याच्या इंडोर स्टेडियमांत 6 आनी 7 मे अशे 2 दीस ही कराटे सर्त जातली। ह्या सर्तीचें उक्तावण कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी जातले। फोंड्या मालात आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लावची अशी मागणी आयोजकांनी केलेली आसा।
आयतारा 30 एप्रिलाक फोंडे म्हाल वगळून सकाळी 7 ते दनपारां 3 वरां मेरेन पुराय दक्षिण गोंयांतली वीज पुरवण बंद आसतली. ह्या विशींची कळवणी वीज खात्यान जारी केल्या. वीज खातें पावसा पयलीं वर्सुकी दुरुस्ती काम करता. ही उपकेंद्राची जी वीज तपासणी करपा सयत धोकादायक झाडां तशेंच झाडांच्यो खांदयो मारपाची कामां खात्याचे लायनमॅन करतात. आयतारा आंतरराज्य वीज वाहनांची दुरुस्ती तशेंच तपासणी जातली. 220 केव्ही शेल्डे कुंकळ्ळी सबस्टेशन, 110 केव्ही वेर्णा सबस्टेशन हांची दुरुस्ती जातली. ह्या उपकेंद्रांतल्यान काणकोण, साश्टी, सांगे, केपें, मुरगांव, धारबांदोडे ह्या म्हालाक वीज पुरवण जाता. शेल्डे, कुंकळ्ळी आनी वेर्णा सबस्टेशनांतल्यान दक्षिण गोंयाक वीज पुरवण जाता. फोंड्या सबस्टेशनाचें दुरुस्ती काम मात आयतारा जावचें ना. हाका लागून फोंडे सबस्टेशनांतल्यान वीज पुरवण सुरू आसतली. फातोड्डेचो पार्किंग प्रकल्प कशाय पद्दतीन पुराय करून घेतलोच असो विश्वास मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान उक्तायलो. होली स्पिरीट चर्चीच्या फेस्ताच्या फेरये खातीर सुवात जाय. ह्या खातीर हांवें GSIDCक पार्किंग प्रकल्पाचो आराखडो तयार करपाक सांगला, पूण आजून मेरेन तांणी आराखडो तयार करूंक ना अशें नगराध्यक्ष सांगता. पणजे मळावेल्या रुवादी ऑरेम सिवरेजीचें उदक भितून आयिल्ल्यान तो बरोच दुशीत जाला. सिवरेज कार्यालयाचें लक्ष नाशिल्ल्यान हो प्रकार दिसान दीस वाडत आसा. ह्या वाठारांतल्यान वयताना नाक दाबून वचचें पडटा. तशेंच दुशीत उदकांतलें नुस्तें कांय जाण पोयचें नुस्तें म्हणून विकपाक व्हरतात. ताका लागून लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम लेगीत जावपाक शकता अशें पणजे महापालिकेचे आदले नगरसेवक शुभम चोडणकर हाणें सांगलें. हो प्रश्न पावसा पयलीं सुटावो करचो अशी मागणी चोडणकरान केल्या. दूधसागर न्हंयेंतल्यान उदका बरोबर झाडां, खडी व्हडा प्रमाणांत व्हांवून आयिल्ल्यान माड्डोळ शिगांव गांवांतल्या बंधाऱ्यांत मोठ्या प्रमाणांत गाळ सांचून उरता. ताका लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरता अशी माहिती पंच वांगडी प्रसाद गांवकारान दिल्या. ह्या बंधाऱ्याची दुरुस्ती नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सांत आंद्रे मतदारसंघात आपणे जी कामां एका वर्सांत केल्यात ती फाटल्या 20 वर्सांत आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक करपाक जमली ना. ताका लागून तो आतां जावपी उदरगतीची कामां आडयता असो आरोप सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला. फाटलीं 20 वर्सां जालीं सांत आंद्रेचो आमदार तेका ती कामां करपाक जमूंक ना, जी फाटल्या 20 वर्सांत आदलो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराक ती करपाक जमली ना. ताका लागून तो आतांची जावपाची उदरगतीची कामां आडयता असो आरोप सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला.
पणजे उद्योग भवनाचो गाडी पार्क करपाचो वाठार साबार सरकारी खात्याच्या 15 वर्सां मायज जाल्ल्या आनी बिनकामाच्या गाडयांचो राबितो जाला. हांगासर वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्यो सुमार 6 चारचाकी गाडयो कितल्योश्योच तेंप जाल्यो धुल्ल खायत पडल्यात. ह्यो गाडयो पावस आनी वताक लागून कळमेल्यात आनी हुंदीर आनी हेर दुयेंसां पातळपाची जनावरांचें घर जालां. हांगासर वाडिल्ल्या जळारांनी डेंग्यू मलेरिया सारखी दुयेंसां पातळपाची शक्यता आसा. संबंधीत खात्यांनी ह्यो गाडयो पावसा पयलीं स्क्रॅपाक दिवच्यो अशी मागणी लोकांनी केल्या. वास्को पुलीस वेळसांवच्या नुस्तेकारां मदीं डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवान झगडे लायता असो आरोप काँग्रेसीच्या कांय वांगड्यांनी केल्या. 2 जाण नुस्तेकारां मदीं झगडे लावन एका नुस्तेकाराक 10 जाणांनी मारिल्लो. ह्या प्रकरणाक त्या 10 जाणांक अटक केली. पुराय वेळसांवचे लोक काँग्रेसीच्या वांगड्या सयत वास्को न्यायालयांत सुनावणे खातीर गेल्ले. सोमारा ह्या 10 जाणांक बेल मेळ्ळी. सीसीटी आसून लेगीत पुलीस कांयच करिना, कांयच कित्याक करना अशें वास्कोच्या काँग्रेस वांगड्यांचें म्हणणें आसा. मडगांव शारांत येरादारी खातीर शिस्त ना. थंयचे लोक रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो कशाय कश्यो पार्क करतात. अश्यो बेशिस्त गाडयो पार्क करप्यांचेर येरादारी पुलीस कसलीच कारवाय करिना. फकत हेल्मेट घालिना तांकां दंड दितात अशी कागाळ थळावे लोक करतात. पीआयन मडगांव शारांत एक फेरो मारून पळोवचो आनी बेरेस्तारा गाडयो पार्क करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळावो नागरीक दिनेश काकोडकरान केल्या. मंगळारा वाळपयच्या दाबे विद्यालयाच्या वतीन प्लास्टिका विरोधात जागृताय मोहीम राबयल्ली. सप्तकी बाजार आशिल्ल्या कारणान बऱ्याच लोकांक प्लास्टीक संबंधी म्हायती दिली. तेच बरोबर जे लोक बाजाराक प्लास्टीक पिशव्यो घेवन बाजाराक आयिल्ले तांकां शाळेच्या वतीन फुकट कपड्याच्यो पिशव्यो दिल्यो. प्लास्टीक मनशाच्या तशेंच जनावरांक जिविताक कितले हानिकारक आसा ते खातीर बाजारात वा हेर सुवातेचेर वतना कपड्याच्या पिशवेचो वापर करचो असो संदेशूय विद्यार्थ्यांनी लोकांक दिलो. रामचंद्र कामत मुरगांव पालिकेचो नवो नगरसेवक म्हणून बिनविरोध वेंचून आयलो. भाजप पक्षाच्या सहकार्यान आनी एकमतान विनोद किनळेकरान उमेदवारी अर्ज हे फाटीं घेवन रामचंद्र कामतीक संद दिल्या अशें वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान सांगलें. उदरगतीच्या नजरेन पावलां उबारतलो असो नवो वेंचून आयिल्लो नगरसेवक रामचंद्र गांवकरान सांगला.
मंगळारा सकाळी शिरदोणच्या कालूस आल्फान्सो हांच्या घरात चोरी जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पयलीं घर धन्याचेर हल्लो करपाचो ताणें यत्न केलो आनी फाटलें दार फोडून घरात शिरून ताणें सगळी भांगरां तशेंच पयशे फारयले. ह्या घडणुके विशीं घर धन्यान आक्षे पुलिशेंत कागाळ दाखल केल्या. घरात चोरी केल्लो चोर शिरदोना वाठारांतलोच आसून ताका पुलिशेन बेगीनूच ताब्यांत घेवपी अशी मागणी घर धन्यान केल्या. तुवें उद्देगीक वसणूक पुरायपणान कोसळ्ळ्या हाची जाणविकाय आसाच. हांगा 58 उद्देगांतले 43 उद्देग कशे कशे चलतात तेच प्रमाण हांगासर फक्त 531 कामगार आशिल्ल्याची म्हायती IDCचो इन्चार्ज साईश नायकान दिल्या. मात ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर उलोवप्यांक अर्दवट म्हायती आसा. देखून ज्या जाग्यार ही उद्देगीक वसणूक बांदल्या थंय कनेक्टिविटीचो उणाव आसा हें आदींच पळोवपाक जाय आशिल्लें अशें म्हणीत आमदार जीत आरोलकरान टिकांचे फार पेटयला. सेव म्हादय सेव टायगर संघटनेच्या लोकांनी वाघाचें संरक्षण करपाची मागणी सरकारा कडेन केला. वाघाचें संरक्षण करूंक ना जाल्यार पुराय इकोसिस्टम नश्ट जातली अशें सेव म्हादय सेव टायगर संघटनेचे राजन घाटे हाणें सांगलां. टायगराचें संरक्षण केल्यार म्हादयचो प्रश्न सुटाव जातलो अशें तांचें म्हणणें आसा. ताका लागून बुधवारा पुराय पेडणे म्हालात टायगर संरक्षणाची मोहीम राबयतले अशें तांच्यांनी ह्या वेळार कळीत केलां.